गावागावांनी शाळा सुरू करून सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकरांनी गोयच्या शिक्षणिक व्यवस्थेचो बुनियादी फातर घालो. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडेन सांगले. गोयचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरांचे जयंती निमतान तानावडेन मिरामारच्या समाधी थळार वचून तांकां आर्गां ओंपली. गोयचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हांची आज जयंती. त्या निमित्तान समाधीचेर पुष्प फुलां अर्पण केली. भाऊसाहेब बांदोडकर हे गोंय लिबरेट जाल्या नंतर पयल्या विधानसभा जाली ताचे मुख्यमंत्री आनी एक बऱ्या तरेचें काम तांच्यांनी त्या आपल्या कारकिर्दीन केलें. अत्यंत सकयल्या तळागाळा पर्यंत लोकांक मेळप आनी एक तेंचो एक स्वभाव आशिल्लो की गोंयभर तेंच्यांनी ठरयलें की गोंय जर वयर बरें सरूं जाय जाल्यार गोंयचे लोक शिकूं जाय. आनी म्हणून तेंच्यांनी सगळ्यांत म्हत्वाचें जें काम केलें तें अजुनूय याद करतात की तेंच्यांनी प्रत्येक गांवा भितर सरकारी शाळा उबी केली. आज आमी पळयतात गोंयच्या खंयच्याय जरी गांवांत गेले आसत त्या वेळार कदाचित रस्तो नासत थंय वचपाक, पण शाळा उबी केली. आनी त्या शाळा उबी करतकच गोंयचे भुरगे जे आसात ते सगळे भुरगे शिकपाक पावले. सुरवातीच्या काळान हांगासर टिचरूय नाशिल्ले त्या वेळार, त्यामुळे महाराष्ट्र आसत, कर्नाटकाची बॉर्डर आसत, हांगासले टिचर येवन शिक्षक म्हणून तांकां घेतले. पण आज आमी पळयतात की गोंयभर प्रत्येक गांवांत शाळा तेंच्यांनी उबी केली आनी एज्युकेट करप आनी ते एज्युकेशनाच्या माध्यमांतल्यान उदरगत करप हें तेंचें विजन आशिल्लें. आनी त्यामुळे एक बरो मुख्यमंत्री ही तेंची कारकिर्द त्या वेळार तेंच्यांनी दवरली. आनी त्यामुळे आज कारण आमी पळयतात की गेली कितलीं वर्सां गोंया भितर वेगवेगळीं राज्यां आयलीं आसत, पूण सदोदीत भाऊसाहेबान जी शाळा बांदपाचें जें काम केलें तें सदोदीत आमी सगळे याद करतात.